प्रितीच्या बाबा भयणानो बो करून आमच्या गोंयच्या बाबा भयणांक उलोवंक कोत्ता. आतां थोडीं वर्सां आमी आयकोता गोंयांत कितें घडटा पळय तें. कशे भाशेन आमी गोंयकारांनी आमची भाटां बेसां विकून ती दिल्लीकारांक वो मुंबयकारांक वो गुजरातीकारांक हांगा तांकां दिवन आमी आमचें गोंय कशें पाड केलां तें आमी जाणा. जायते प्रोटेस्ट जाले, जायते उलोवप जालें, जायतीं टोकां जालीं. हांव एकाच मुड्ड्याचेर उलोवंक सोदतां. आनी तो मुड्डो म्हणल्यार जेन्ना ही पुर्वजांची प्रॉपर्टी पळय आसा, आमच्या पुर्वजांची भाटां बेसां जीं तुमकां मेवल्यांत, म्हणजे तुज्या शेपायची ही भाटां बेसां तुमच्या नांवार येयल्या, ओय कायद्या प्रमाणे ती तुमची जाता, कित्याक तुमी दायज, यो द इनहेरिटन्स न्हू. पूण जेन्ना तुज्या मनान येता ती भाटां बेसां विकूंक, जावं पयशांच्या आशेक लागून, जावं कसल्या गरजेक लागून, इतलें उगडास दोतचें विकच्या पयलें. यू आर नॉट जस्ट सेलिंग युअर प्रॉपर्टी, यू आर सेलिंग मेनी अदर थिंग्स. म्हणजे जेन्ना तूं पुर्वजांची भाटां बेसां विकता तेन्ना त्याच बरोबर you are selling the memories of your ancestors. You are selling the identity of your family ties. You are selling the sacrifices of your ancestors, your parents, your grandparents, your great-grandparents. हे सगळें मनांत दवरचें. जी फामिलीची पळय भाटां बेसां आसता न्हू, इट हॅज अ लॉंग हिस्ट्री, व्हडलो इतिहास. जावं 3, 4, 5, 6, 7 जनरेशनां पिळगी येवन गेल्यो आनी ती भाटां बेसां फकत फामिलीन उरली. बट उगडास करा, शेपाय शेमायनी त्रास घेवन, साक्रिफीस करून, आपले गोडे भांगार गांठार दवरून, रीण घेवन ती भाटां बेसां घेतली, चिंतून आपल्या फुडल्या पिळगेक उपातली म्हूण, आपल्या भुरग्यांक जावं नाती नातरांक जावं फुडार करूंक काजार करूंक उपातली म्हूण तेणी साक्रिफीस करून घेतली ती. आयज काल ती विकूंक सोंपें न्हू. एक डॉक्युमेंट केलो, पेपर सायन केले, दिले, क्रुटांनी दूड मेले, घेवन गेली. बट थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट. यू आर नॉट जस्ट सेलिंग युअर प्रॉपर्टी, यू आर सेलिंग द हिस्ट्री ऑफ युअर फॅमिली, the identity of your family, the sacrifices of your ancestors. So many things are linked to it. आनी जायते पावटी कितें जाता न्हय, जेन्ना तूं साक्रिफीस करून, त्याग करून, कोस्ट करून एक बाट घेता न्हू, एके भाशेन तुजो ओत्म त्या भाटार आसता. जरी तर तुज्या पायमायंचो ओ शेपाय शेमायचो ओ ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर ओत्म एके भाशेन इनवर्टेड कॉमर्स त्या भाटाचेर आसा जाल्यार इमॅजीन वॉट इज गोइंग टू हॅपन, हाव डिस्टर्ब्ड युअर एन्सेस्टर्स वील बी. देखून प्रितीच्यो बाबणे न्हू, भाटां फामिलीची जें दायज तुमकां मेवलां, फुकट दायज मेवलां, तुमी पे करूंक ना, तुमी वावर करूंक ना, तुमकां रेडीमेड मेवलां, हें गिफ्ट विकी नाका. डोंट सेल. आतां तुज्या कोस्टाचेर तुवें फ्लॅट गेल्लें ओ प्लॉट गेल्लो, धाकटुलो प्लॉट गेल्लो, तो विकलो, इट्स अ डिफरंट स्टोरी. बट वॉट यू हॅव इनहेरिटेड फ्रीली विदाउट युअर कॉन्ट्रिब्युशन, तें विकी नाका. प्रिझर्व इट, लव इट, प्रोटेक्ट इट, एन्जॉय इट, चॅरिश इट. सदांच उगडास दवरचो ह्या तुमच्या पुर्वजांचो, तुमच्या वडिलांचो. विकी नाका. जरी तर कसली गरज पडली, एमर्जन्सी आयली, कितें जाता, कोण दुयेंत जाता, ऑपरेशन करूंक दुडू जाय, ओ लोन गेल्लो पे करूंक जायना, ओ कितें एमर्जन्सी येयली, हे फामिलीचें दायज पळय आसा, फामिलीची भाटां बेसां पळय आसा, ती भायल्या लोकांक विकी नाका. फामिली भितर विकात, जावं बाबा भयणां मदें ओ काजनां मदें विकात, सो दॅट द फॅमिली प्रॉपर्टी, एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिमेन्स विदीन द फॅमिली. एक पाट भायर गेली म्हणजे ती सासणांक गेली. पण प्रितीच्या बाबणे न्हू, एक गोंयकार कसो, एक गोंयचो मोगी कसो, हुस्को जाता, दुखूय जाता म्हणून हे म्हजे उल्हास तुमच्या मुखार दवरता. आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय गोंयकारांची आमी सांबाळुया, आमचें दायज आमी सांबाळुया. बेगीनूच दुडवांच्या आशेक लागून विकून दिवचें न्हू. ओके, लेट अस लव अँड प्रोटेक्ट our ancestral properties. Let us love and protect our ancestors. Let us love and protect our identity. देव बरें करून.
हांव तो फादर नेल्सन लोबो गोंयकार गुरू विवा